रिस्ट्रिक्शन तुम्ही घातल्या म्हणजे हय ॲडिशनल रिस्ट्रिक्शन करता सगळ्या लोकांच्यो भावना कन्सिडर करून आणि वाडटे पॅन्डमीक हाचो सगळ्याचो विचार करून नॉन एसेन्शियल शॉप्स आसा पळय न्ही ती सगळी बंद दवरची, एसेन्शियल सगळी चालू दवरची आणि रेस्टॉरंट जी आसा तेची होम डिलिव्हरी म्हणजे तेजे किचन जे आसा ते चालू उरचे बसप ना ना तेजी होम डिलिव्हरीच्या बाबतीत चालू दवरची. टेक अवे सगळे चालू टेक अवे सगळे चालू आसतले. मार्केट प्लेसीस सगळ्या आम्ही पहिल्या दिसाच्यान सांगला खरें म्हणजे म्युन्सिपालिटी आणि पंचायत यांच्या एरियेत असलेले मार्केट ही त्यांच्यानी सोशल डिस्टन्सिंगान मेंटेन करची ही पहिल्या दिसाच्यान सांगला. ताच्या खातीर तो तेंच्यांनी निर्णय घेवपाक जाय आसलो. म्हाका दिसता एकंदर सगळी कंडिशन पळोवन जो प्रत्येक जाण लॉकडावन करता पळय न्ही हांच्यांनी आमी जेन्ना म्हणटा लॉकडावन तेन्ना एसेन्शियल गजाली थंयसर चालू उरपाक जाय हाजी खबरदारी घेवपाची गरज आसा. एसेन्शियल गजाली जर हे लोक बंद करपाक लागले जाल्यार चड पॅनीक सिच्युएशन क्रिएट करतली. म्हाजी सगळी पंचायत आनी सगळ्या म्युन्सिपाल्टींक म्हाजें मागणें आसा तेंच्या कडेन आनी तांकां सांगणें आसा तांकां की तेंच्यांनी एसेन्शियल गजाली 100% चालू दवरात नाजाल्यार तुमी त्रासान पडटले आनी लोकांकूय त्रासान उडयतले. लोक पॅनीक जावन खरेदी करपाक येतले. त्या खातीर गव्हर्मेंटान जी ऑर्डर काडल्या एसेन्शियल चालू आसपाक जाय तितक्योय गजाली त्या पंचायतीन आनी म्युन्सिपाल्टीन चालू उरपाची गरज आहा. दुसरी गजाल काही ग्रामपंचायती अननेसेसरी काही भितर आमदारूय इनवॉल्व आहात. पूर्णतः लोकांक धाडिनात, लोकांक खंयसर कामां वचोंक दिनात हें चलचें ना. कारण बरेचशे जाण गव्हर्मेंट म्हणजे हॉस्पिटलांनी प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी काम करतात. तेंच्यांनी जर येवन काम केलें ना जाल्यार पॅन्डेमीक हँडल करूंक शकचे ना. बरेच जाण फार्मास्युटिकल्स कंपनीन काम करता. आमी हें लक्षात घेवपाक जाय पॅन्डेमीक जर कंट्रोल करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीची सगळ्या लोकांची गरज आसा तेंच्यांनी काम करपाक जाय. तुमी लॉकडावन केलें म्हणजे लोकांक घरा भायर सरो नाकात हें तुमी जेंकां आमी पयले पासूनच्यान हांव सांगता जेची गरज ना तेंच्यांनी घरा भायर सरचें न्ही. बट जेची खरीच गरज आसा आज पॅन्डेमिकान काम जेंच्यांनी करपाक जाय तेंच्यांनी घरा भायर सरपाकूच जाय. ओके, त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या ग्रामपंचायत आनी सगळ्या म्युन्सिपाल्टीक आसतलें की गव्हर्मेंटान जी ऑर्डर काडलेली आसा ताका जे एडिशनल रेस्ट्रिक्शन जी घातल्या ती फॉलो करची. वेगळ्या लॉकडावनाची आनी हेज्या व्यतिरिक्त गरज लागची ना वेगळ्या लॉकडावन करपाची. आमी पयलीं दिसाच्यान सांगतात घरा भायरूच सरूं नाकात म्हणून. आतां पुलीस जर अननेसेसरी आडोवंक लागले जाल्यार पुलीस परत हॅरेसमेंट करता म्हणटा ते आमकां करपाक लावचें पडटलें. ताच्या खातीर गोंयकारांक सगळ्यांक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की अशा पद्दतीचे जेन्ना आमी ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीन तेंच्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. हॉस्पिटलांच्या पुरवठ्याची सगळी जबाबदारी तुमच्याकडे आहे. हांव आत्तां जीएमसीन वता तेणी काडला तेजेर खंयसर कितें जर वार्ड वायज शॉर्टेज आसा जाल्यार तें पळोवपाक वता. मिनिस्टर म्हटलें ऑक्सिजनाची जबाबदारी तुम्ही घेतल्या बरोबर आहा त्या खातीर हांव पळोवपाकूच वता. हांवें आपयला आतां मिनिस्टराकूय आपयला आनी गार्डाकूय आपयला.